Misaci सुरुवात एका गायन करूया ए टू पेज नंबर 1 आमच्या बापा सदावया तुझी बोली कैजऱ्या एकाच मोना एकाच कर्जा तुझी मुखारा मी येता एकाच मोना एकाच कर्जा तुझी मुखारा मी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. आणि तुमचे सवय आसा. मोगाळ बाबडीनो आयज सद्या काळाचो 22 आयतार आनी आयज किरीत भाशेन हो विशय आसा तो म्हणल्यार कित्याक उपकारीत तुवें आख्खो संवसार जोडल्यार पूण इबाडल्या आपलो आत्मो. ह्या संवसारांत आमी जियेता तेन्ना सभाग पोटी आमची तोकली आनी मन फुडें संवसाराचेरूच दवरलेलें आसा. पूण आमकां स्वर्ग आसा. आमी ह्या संवसारांतलीच आसा धरून न्हय पूण स्वर्गीची वाट आमचे नदरे मुखार धरून कश्टांत आडकुडेन फुड्यान जेजूक आमी तीर रावंक आमकां आपयता. पूण सभाग पोटी फुडें हो संवसार आमचें पर्मनंट ठिकाण कशें करून आमी आपणायल्ल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचे बोगसणे मागता. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां बावडीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पैगून सदांच सांगपाक मारीक सगल्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां बावडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पविदाद देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक सगळे देण्या खातीर उपकारां खातीर दिनवासून म्हणुया. महिमा देवाक म्हूण स्वर्गी आनी शांती तशें शाम संवसारीक सर्वेश्वरा देवाक स्वर्गीच्या राया. सोर पविदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया मागुया आमच्या एकल्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या गांवचे खातीर पिडेस्त दुयेंत आसलेल्या खातीर गोज्योवंता खातीर आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समारंभ करतल्या खातीर आनी आयजतान आमी मोल सायबिणीची म्हणल्यार सायबीमाची जल्माची पुर्वेची तयारी करता तेन्ना तिची मुजतीन आमकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद मागुया. सोर परविदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सोर सोपून देणी तूं तुजे तान उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भक्ती जोडोय. अशें आमकां तूं दिताय तें सगळे बरी देणी पसंत वाडोय. ती जोडणाय राग आनी मैपासान बालगून दवर.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. Amen. जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजें वोन गोठ देखून तुवें म्हजेर जैत वेले. हांव दिसभर केडण्याचो माल जाला. सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितलेय फावटी हांवें बोब मारूंक जाय आनी मोडूंक जाय, जबरदस्ती आनी निसणटोन. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलो दीस अपमान आनी केडणी. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेटला सो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलेलो आसा. ताका दमोवन दमोवन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. हे आयकलें देवाचें उतर सभा सगळ्यान करुया. W3 पेज नंबर 263. देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळयतासा. देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळयतासा. सुखी भूंय उदकाक रावता. दिसभरी मोसत तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओंत्रेकता. देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळयतासा. देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळयतासा. बागेवन पावलून रोमकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भयणीनो, देवान केल्लोले काकुळतीक लेगून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमच्याच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुतवता ती भेटवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलूंक दी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी जाणूं जातल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. Aqui por isso
सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं माध्यमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका आसूं तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेम वेतलो जाणट्यांच्या पुरोहित यात्रिकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतले जायते सोंसतलो मागीर आपणाक ते जिवीशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो तेन्ना ताका कुशीन व्हरोन पेद्रून असो आपलो निशेध मारूंक लागलो केन्नाच ना सायबा हें तुका केन्नाच घडचें न्हय पूण ताणें व्हरोन पेद्रूक सांगलें चल सैताना फाटीं सरून वच म्हजे वाटेर आडकुळीचो फातर तूं कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशांची तेन्ना जेजून आपल्या शिश्यांक म्हणलें कोणाक म्हजो पाटलाव करून खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो तो सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाक कितें दिवंक जाय मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवांत येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कन्या प्रमाणें इनाम दितलो जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमानें वाहनी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबीलो आयज ह्या सद्या काळाच्या 22व्या आयतारा हो बरो विशय दिला तो म्हणल्यार सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार तुमी घडये आयकुली आसतली अलेक्झांडर द ग्रेट हो एक फामाद त्या काळाचो राजा ग्रीसाचो तो भुरगेचपणान राजा जालो 20 वर्सांचो आसतना ताचो बापूय संपल्या उपरांत ताका खंय राजा आनीक भुरगेचपणांत तो मेलो 30 आनी 2 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो 10 वर्सां भितर खंय ताणें आख्खो संवसार एके भाशेन आपणाच्या हातांत घेतलो आख्खो कॉन्कर्ड आमी म्हणटा त्या काळाचो संवसार आनी एक काणी आसा की तो बाबिलोनी आपणाच्या ताब्यांत गेल्या उपरांत परतून वेताना तो दुयेंत जाता पिडेस्त जाता ताका जोर येता मारेका आनीक मरणाचे तोडणेर कशी पावलेले भाशेन तो जाता असले परिस्थितींत ताका खंय तो आपल्या वडिलांक आपल्या राजमाल्याक सांगता खंय 3 वस्तू तुमी करूंक जाय हांव मेल्या उपरांत म्हजो काशाव दोतोरांनी बदचो पयली वस्त दुसरें म्हणल्यार म्हाका तुमी समाधीशी हो शिमितेरीन वता तेन्ना ते वाटेर म्हजे लागीं आहा तितलें भांगर शिंगार सगळें रस्त्यार दवरात ते वाटेर आनी तिसरें म्हजे काशावांत म्हाका घालता तेन्ना म्हजे हात काशावांत न्हय पूण काशावांतले भायर दवरात आनी हात उक्ते मागीर ते जनरलान तुवें विचारलें हें कित्याक सांगूंक सोदताय तूं 3 वस्तू कित्याक करूंक लायताय तूं येदो व्हडलो पातशाय तेन्ना खंय ताणें सांगलें पयले सुवातेर पयलो पॉयंट म्हजो काशाव दोतोर वतले कित्याक इतलें म्हजे लागीं गिरेस्तकाय आसा न्हय ह्या दोतोरां लागीं कांयच करूंक जावंक जांचे लागीं पदवी ना म्हाका जिवीत दिवच्या घडोवन दुसरे सुवातेर ही गिरेस्तकाय हांव जमनीर उडोवंक लायता कित्याक सगळें हांवें एकठांय केलां तें म्हजे बरोबर म्हाका म्हजे बरोबर येना तें हांव घेवन वचों आनी तिसरे सुवातेर हे हात उक्ते म्हळ्यार हांव ह्या संवसारांत कांयच घेवन येवंक ना
पूण कांयच त्याच बरोबर कांयच व्हरोना संवसारांतल्यो वस्तू तेन्ना पळय ते तोटाक पळय मोगाळ बाबडीलो आख्खो संवसार त्या काळाचो ताणें जोडलो कॉन्कर ग्रेट कॉन्करर म्हणटा ते एलेक्झांडर द ग्रेट हेजें व्हडलें ताका नांव घालें पूण आख्खो संवसार ताणें जोडलो ताका ही नांव ना मेवली भुरगेचपणांत तो 32 वर्सांचे पिराय मेलो पूण तेणें दाखोवन दिलें ह्या 3 पॉयंटांतल्यान सगलें म्हणून कोलकेपण ह्या संवसारांत मोगाळ बाबडीलो आयज आमकांय ह्या वाचपांतल्यान आमकांय तिनूय वाचपांतल्यान हो संदेश मेळटा पयल्या वाचपांत आमी पळयला जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तकांत हो प्रवादी देवाचो संदेश मानून घेता पूण हो पुरगुट्टना ताका आडखड्यो येता तो देवान आपणाक उलयलो बरें करून पुरगुटून पूण तेच बरोबर पुरगुट्टा तेन्ना ताका आडखड्यो आयल्यो तेन्ना तो निराश जाता पूण तेच बरोबर कांय तरी ताचीं उतरां तुजें उतर म्हज्या आख्या आंगांत आनी हाडांत आसा तुका पुरगुटले बगत ताका सुसेग ना म्हणटूच ह्या देवाचें राज पुरगुटो हो देवाचें राज मनशांक मांडटा ती व्हडली गिरेस्तकाय अशें जेरेमियास ओळखून घेता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलां भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरयल्ले चिठीन कांय बरें आमकां हे चिठीन सांगता मागता ते म्हळ्यार पवित्र आनी देवाक मानता तसलें जिवी बरी कशी तुमचें ताका समर्पण करप ऑफरींग लायफ ऑफरींग आमचें दिसपटें जिवीत देवाक समर्पण केल्लें करप आनीक देवाची खुशी कोण ती ओळखून घेवप भाग्यवंत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत ह्या रोमकारांक बरयल्ले चिठीन तो सांगता म्हणटूच देवाक मानता तसलें जिवीत बोली जाली सॅक्रिफायस केलें आमच्या जिवितांत देवाचे येवजणेक आयिल्लें आसूंक तो आमकां आपयता आनी हाचे शुभवर्तमानांत जेजू सांगता जेजूक मानून घेतलेलो शिसांनी तो क्रिस्त म्हूण मागलेलो म्हूण पेद्रोन सगल्याच्या नांवान परगट केल्लें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत पूण ताणें कितें सोंसून कितें करूंक जाय ही सोडवण ही राजवट घेतली जाल्यार ताणें कोश मरो सोंसूंक जाय वडिलांच्या हातांतल्यान ह्या 2 शास्त्रांच्या हातांतल्यान तेन्ना पेद्रो म्हणटा हें केन्नाच तुका घडचें हो हें कितें उलयताय तूं देव तूं आमी समजून मानून घेता तूं तुजी राजवट केन्ना सोंपची आनी कसले परिस्थितींत आमी पळयता मोगाळ बाबडीलो जेजू पेद्रू एके भाशेन शिटकाय पयस वयतात तुज्यो येवजण्यो म्हज्यो येवजण्यो न्हय देव मनशाक सोडवण हाडपाक जेजून ह्या क्रुसार चडोवंक जाय कोश मरण आनी तातूंतल्यान तारोन आनी त्या खातीर जेजू ह्या पेद्रूक सांगता कोणाक म्हजो फाटलो करूंक खुशी आहा आनी आपल्या शिसांक म्हणटा म्हजो फाटलो करूंक खुशी आसल्यार रिस्क घेवचो आनी फाटलाव करचो आनी दिसपटे जिवितांत आमी असल्या मनान जिवीत जिवन आख्खो संवसार जोडीत पूण इबाडीत आपलो आत्मा ह्या उतरांची ताका शिटकावणी दिवन जिविताक फुडो करूंक आपयता तर मोगाळ बाबडीलो आमच्या जिवितांत आमी कितें करुया पयली सुवातेर खऱ्या देवाची ओळख घेवन ताची खुशी आमच्या जिवितांत आमी ओळखूंक वावरुया आमी जाणा आमकां दोतोर शिकयताली तेन्ना ल्हान आसतना तुका कित्याक रोचला हें जायते फावटी विचार ताची ओळख घेवन ताचो मोग करून ताची सेवा करून आनी मेले उपरांत ताची वचून त्या खातीर मोगाळ बाबडीलो देवाची ओळखीन उदीक आनी उदीक वांटप ताची नेम कायद्या प्रमाण ताच्या रस्त्यांतल्यान आमची जिविताची वाट धरून आमकां आदार मागप दुसरे सुवातेर क्रुसाची वाट म्हळ्यार जिविताची वाट कोणाक कुरीस नात कोणाक आडखड्यो नात आमी जाणा सगळे मनीस आतां तुमी पळयतात व्हडले व्हडले मनीस देखून व्हडले फिल्म एक्टर्स वा दुसरे कोण जायते फावटी निराशेपणान आसता आनी तेन्ना आमकां दिसून येता सगळ्यांच्या जिवितांत भायल्यान व्हडली कुशलकाय आहा दिसता पूण आडखड्यो आहा आनी त्या खातीर आयज जेजू तुकाय म्हाकाय आपयता आमी बुडोवन मरोंक न्हय निराशेपणान मरोंक न्हय पूण बरबाशान जिविताची वाट धरूंक आमकां आपयता कोणाक म्हजो फाटलो खंयचे आहा कुरीस घेया म्हळ्यार बोड घेया आदार घेया आपणाचो आदार घेया आनी जेजू तुका म्हाका देख जैती वचा आनी तिसरे सुवातेर जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन एक संदेश दिता देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें चुकून तें तुमी जाणा जाता जावं देवाची खुशी आयत्या
मोगाळ बाबतींत आयज जावन आमी सायबीमांच्या जल्माचे परबेक मन सायबिणीक उगडे आमी तिका मागीर जायत्या नांवान वळखता वलांक आनी सायबिणीक म्हणटूच तिचे जल्माचे परबेक आमी तयारी करता तेन्ना सायबी माय आमकां एक व्हडलो नामण देवाचे कुशीक आमी आयते आसा देवाक मानता तसलें जिवीत आमचें ह्या संवसारांत आमी मांडून हाडूं तर तिची देख घेवन ती जेजूची वयली फाटलावतात द फर्स्ट डिसायपल बिस्ती डिसायपल सगळे परिस्थितीन जेजूची ती शिस्त देवाचे वचणेक ती आयकी जाली तिचे मजतीन आमकांय दिल्या ती जबाबदारी पाडूंक जावं आमच्या कुटुंबात समाजांत भविसभेन तिचे मजतीन आमकां आदार मागया संवसाराचेर तिचे वरवीं देवाची काकलूत आनी आशिर्वाद मागून घेवया. आनी उबी रावन आमची बाबाटाची स्वतां परतून म्हणुया सचुमांता देवा सर्ववेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या बसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुताक आमच्या सुम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं समोरो आमकां मारिताय सोबलो पोंच पत्रकार ताणें पोस सोंसले ताका पुस्तक जोडलो तो मेलो ताका दिगिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदारा त्या बापाच्या उजव्याक बसला तुय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो सद्मांता पवित्र आत्म्याक कातोलीक भविसभेक वखदांचो एकदार पातकांचें भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी आमी थोडी बापाचें दवरतल्या भविसभेच्या वडिलांनी आपल्या शेड्यांक भावंडाचो आनी आत्मीक चोरो दिवन तांचो जीव सांबाळून तांकां देवाचो आदार मागता. आमच्या समाजाच्या राजकारी फुडाऱ्यांची पोचीच्या पुराय फायद्याक पडटात तसल्यो अनीत भ्रश्टाचार बेगरोजगार पेस पिडा पयसायतल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां देवाचो आदार मागया. आमचे खातीर मागया आमच्या कुटुंबांनी आमी समाजांत जियेता तेन्ना जेजूच्या क्रिस्ताचेर नदर घालून आमचे जिवितांत आमी फुडो करून आमकांय आदार मागया. ह्या दिसांनी जायतो लोक निराशीपणान आसा पिडेत आसा आडकुणीत आसा ह्या दुयेंसाक लागून वा दुसऱ्या आडकुणीक लागून थोड्यांक कामां ना थोडे दुसरे भाशेच्यो आडकुडी आहात सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मेळो पिडेस्तांक पेकोणीक अस्पतांक बोड शक्ती निराशी जाल्ल्यांक बोरमासो आमी ओगेपणान मागया आनी हेर आमची मागणी हेर गरजो आमी बापाची दवरया. भोवसुर्गीच्या बापा बरें तें आमकां तूं वाडटाय हे वेळार आमी तुजेशी मागणी दवरल्यान दोयीन आमकां पाव क्रिस्तां आमच्या सभ्या वरवीं आमेन. पिठोनी वेळार गायन करूया C16 पेज नंबर 35. Por mesmora, ordana, somesani, betuci. Por mesmora, ordana, somesani, betuci. Musia Bawbrido, Musian तुमचे बलिदान सत्पुरविदा देवबापाक मानता तसलें सामन मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान
आपल्या मनात विवेक आमच्या नैतिक विसवेच्या नावात सर्वेश्वर मागून घेऊ. जिव्या देवा पवित्र बाबा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानावरवी तुझा आशीर्वाद आमचे वयर देव आनी तुझें जिवीत आनी पवित्राय सुकुनायन आमकां फावो जावं. आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ सांबाळुया. आमी ती सर्वेस्परात धन्यवाद. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाबा, सोर पुर्विदार आनी शासनांचे देवा, सोर काड्या सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जोर नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मतना वरवीं सोडयलें आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवणपणां जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत शासनाचें. आपल्या महिमेमोद सोद प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, परसून पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगट. आपली कुशीन कौश मरण सोसून बेच्या आदी ताणें घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक वाराचे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco porgotoja. Jesus, meu Jesus, Jerusalém. Jesus, novia jedno. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो परमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत तुका मोड पडूंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची आख्या मनशा कुळाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंतवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत जुजे, भागिवंत दोरपुत फिलिपान जाकोब, आसूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर
बागिवोन जुझेबाचो बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान परविदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक Amen. जेजून शिकयले मागणे आमी म्हणटा तेन्ना सदांच देवाची कुशीक आयती आसूं आमच्या कश्टांत आडकडीन देवाचो सांगात आमकां घेवन आमकां आदार मागून म्हणुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज जावं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां तारणेन पळोवन घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत समस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजी पवित्र सभेच्या भोवटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशी पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक Amen. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमची कबूल कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमची कबूल कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ जेजूचो सुमी आमची नदर ह्या संवसाराची न्हय पूण सर्गीचेर नदरेचेर आमी दवरून ह्या संवसारांत आमी जिवन स्वर्ग आमी जोडून घेवन आमकां तो गोड आनी आदार ताचे जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात ती सगली सुभागी सोम्या प्रेम जिवितो येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली सौम्य तुमच्या गरजांची वेतना गायन करूया D38 पेज नंबर 68 म्हजे जेजू वो पवित्र संस्कारां तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानतां सोगदां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजेर सोशिलो कडसून कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया
प्रितीच्या बापा सुर्गीच्या जेवणात तुम्ही आमकां दादोशी केलें मोग वाडून गेल्ल्या ह्या जेवणात आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणाची चाकरी करून आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. आयज साद्या काळाचो 22वो आयतार आयज मोन सायबिणीची वाकवार मारीच्या जल्माची पुर्वेची नोवेना सुरू तशेंच 17 ह्या कपेलांत 8 सप्टेंबराची वलांकानी सायबिणीची पुर्वेक तयारी जाता हें मनान धरून 2 दिसाक नोवेनाची मिसां यूट्यूबार तुमकां आमी दाखयतले दोनी मिसांची आमी इगोर्जीन करून दाखयतले 8 बागिवोन आंकवार मारीच्या जल्माची परब नेटिविटी ऑफ आवर लेडी आमची इगोर्जीन मीस समोरंतल्या ते सकाळीं यूट्यूबार दाखयतले तशेंच 17 कपेलांत वालांकानी सायबिणीचे पुर्वेचे मीस CCR TV हाचेर सांजे 5 वाजता दाखयतले ह्या वर्सा कोविड-19 एपिडेक लागून हे तरेन समोरुंक पडटा सायबिणीची विनंती मागून निवारण मागचें उदी करून ते सगळ्यार मागणी करची ह्या नोवेनाच्या दिसांनी इग्रोज लोकांक मिसांक वांटो घेवंक मुक्ती करूंक तयारी करची गरज आसा मिसां हे कोविड-19 पिडा उणी जाय पर्यंत समुदाय परमणे मिसां करूंक पडटली फुडाराक 2 मिसांक समुदायांतली 100 तरी व्हॉलिंटियर्स जाय 2 मिसांक फक्त 40 आनी 8 जाणांनी वांटो घेवंक जातलो अबाव 10 years आनी लेस दॅन 65 years भलायकी आपणाची आसूंक जाय बरी कोणाक थंडी जाल्या कोणाक जोर येता ताणें ह्या मिसांत बरी मागीर वांटो घेवंक जावंक जाय म्हणटच आनी कोणाक फर्स्ट म्हणटच ती तयारी करतल्या आनी समुदायाच्या फुडाऱ्यांक BBC लिस्ट दितल्या कोण मिसांक घेवंक सोदता त्या प्रमाणे मागीर अरेंजमेंट करतले 5 सप्टेंबराचे टिचर्स डे टिचरींचो दीस किरीत भाशेन तांचे पासत आमी मागचें तशेंच त्या दिसा सेंट ट्रीज ऑफ कोलकाता मादर तेरेसाची परब म्हणटच तिची विनंतीन आमी देवाची मजत मागतल्या आनी टिचरींचेर आशिर्वाद मागुया फुडलो आयतार 26 सप्टेंबराचेर चेडूं भुरग्याक भेटयलो आयतार डे ऑफ गर्ल चायल्ड चेवडा भुरग्यां खातीरूय आमी मागचें उबे रावया आनीक तशेंच सायबिणीची इमाज सायबिणीची भेट कुटुंबांत केन्ना जातली ती आमी मागीर सांगतले आतां ह्या सप्टेंबरांत आसचें कित्याक आमकां वडिलां प्रमाणे मातशें रावात म्हणलां सगळें बरे भाशेन ताऱ्यान म्हणटच सायबिणीची भेट कुटुंबांत जातली उबे रावया सर्वेश्वर तुमचे सभे आसो तुमचे सगळे असो पिता देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गुणगान शेवटाक गायन करूया T12 पेज नंबर 207